तरी तर नुया मतदारसंघ तर एसटी समाजाक डिक्लेअर केलो हांव जरूर एसटी समाजाक सपोर्ट करतलो. कांय हरकत ना, म्हाज्या काळजांतल्यान सपोर्ट करतलो एसटी समाजाक दिवचें म्हणून. हांवूय कोर्टान वचपाची ना, कित्याक ह्या लोकांचो हक आहा तो मेळपाक जावो, म्हजी ही मागणी आहा. जरी तर एसटी जालें आनीक नवें जर कॉन्स्टिट्युएन्सी 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर जर आयली जाल्यार डेफिनेटली म्हाका कॉन्टेस्ट करूंक मेळचें ना. आनीक तेन्ना जे पॉलिटिकल पार्टीक हांव आतां जॉयन जातलो ते पॉलिटिकल पार्टी डेफिनेटली कॅन्डिडेट घालतलीच. ते कॅन्डिडेटाक म्हजो फूल सपोर्ट आसतलो. एसटी ते मुझे बारा आहले ते 30 वर्ष जाली म्हळ्यार आतां मुझे आज पासून आहाय. आज पासून मुझे बारा भोंवताय. तेणी म्हाका फूल सपोर्ट केला. मुगे इलेक्शनां मुझे बारा सारके भोंवले आनी आयज तर एसटी रिजर्वेशन जालें जाल्यार मुगलोय तांकां फूल सपोर्ट. म्हाका दिसता टुडे इज द डे वीच दे डेफिनेटली डिजर्व देयर डिविडंड्स, बिकॉज तांणी इतलो वेळ, इतली वर्सां, इतले शेकडे तांणी लोकशायेंत एस टी समाजान विश्वास दवरून सगळे आमदार केले. आनी म्हाका दिसता तांणी आयज हे बरें भोगपाचो तांचोय दीस आयल्या. एस टीक हिंगा रिजर्वेशन गव्हर्मेंटा दिसता जे सेन्सर कोन आनीक तेंगे तर मेजॉरिटी आहा जाल्यार आय वेलकम आनी हांव तांकां एस टी कोण बसत ताका हांव सपोर्ट करतलो. देर आर चान्सीस न्हू घडये जातले जावपाचें ना म्हणटे. समज जायना जाल्यार यू वील कॉन्टेस्ट. जायना जाल्यार आय कॉन्टेस्ट. Will the ruling party actually want reservation? To my mind, I don't think so. See the turmoil that's going on in the ruling party. Just 2 to 3 days after the declaration of the publication of the Reservation Act, there's total chaos. There's a minister who is coming from one constituency, says if that is reserved, I will contest here.